बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज आमी सांत आंतोनीचे तिसरे नोवेन समोर उमतात. आनी आयच्या ह्या नोवेनांत आमी केरीत भाशेन दोतोर, नर्सी आनी फ्रंटलायन वॉरियर्स तांचे पासत मागतले. सांत आंतोनीची नोवेना आमी सुरू केल्यात. सांत आंतोन आकांताच्या वेळार, पिडे वेळार आमचो आलाशिरो आमकां तो पावता, आमकां तो रित्या हातांनी धाडिना. आयज कोविड पिडेक लागून जायते दूख आमची भाव भयणां अणभवतात. जायत्या जाणांक ही पिडा जाल्या आनी हॉस्पिटलांत जावं घरांनी जावं दुसरे सुवातेर आपलो इलाज घेतात. आनी हो इलाज घेतना आमचे दोतोर, आमच्यो नर्सीस, आमचे फ्रंटलायन वॉरियर्स ह्या आमच्या भावा भयणीची सेवा करतात. तांकां आपलो आदार सहकार भासायतात. आनी हें करतना आमच्या दोतोरांच्या, नर्सीच्या आनी फ्रंटलायन वॉरियर्सांच्या जिविताक एके भाशेन रिस्क आसा. ही रिस्क घेवन ती वावुरतात. केरीत भाशेन तांकां देवाच्या हातांत घालुया. आमचोय आदार सहकार आमी तांकां दिवया, कित्याक तांकां आमच्या मागण्याची गरज. ही सेवा करतना ती बारी वावुरतात. तांच्याय जिवितांत जायते वयर सकयल जाता. तांकांय जायते आयकोचें पडटा. तरी आसतना ती उदार मनान आनी उदार काळजान आपली सेवा असल्या हॉस्पिटलांनी दितात. आयज तांचे पासत आमी मागुया, तांचो उगडास करुया. तांची सेवा तांणी बरे भाशेन करूंक आनी हे कोविड पिडेंतली देवान तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक, कित्याक ती दुसऱ्याचो जीव सांबाळूंक वावुरतात. आयज केरीत भाशेन सांत आंतोनीची मजत तांकां मागुया. सांत आंतोन केरीत भाशेन आमच्या दोतोरांक, आमच्या नर्सीक, आमच्या फ्रंटलायन वॉरियर्सांक आयज आमी तुज्या हातांत घालतात. तूंच तांकां बरे भाशेन राख आनी सांबाळ. आनी आमच्या समाजांत आमचे जे कोविड पिडेक लागून जी भाव भयणां कश्टवतात, तांकां कोविड पिडा जाल्या, तांची सेवा करूंक तांकां अदीक आनी अदीक कृपा आनी बळ फावो कर. सांत आंतोन आमच्या दोतोरां पासत, आमच्या नर्सी पासत, आमच्या फ्रंटलायन वॉरियर्सां पासत देवा लागीं विनोती कर. नोवेनाचे मागणे. सांत आंतोन, तूं मिलाग्रीचो सागोर. तुजे उदेशीं जायत्यो मिलाग्री आनी ओचोऱ्यां घडटात म्हूण हांव जाणां. देखून हांव व्हडा भावार्थान तुजेशी आयलां. सांत आंतोन, तुजे लागीं भावार्थान मागतल्यांक तूं सदांच फावो करताय. तूं म्हाका रित्या हातांनी धाडचो ना म्हूण म्हाका खात्री आसा. तर हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळोसो कर. ह्या वेळार तुजी गरज सांग. सांत आंतोन, म्हजे मागणे जेजूक पावय आनी म्हाका दादोशी कर. आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, सांत आंतोनीचे मजतीन आपल्याक देणी फावो जावची म्हूण आमचे दर एकल्याचे आवडये. जायतीं भाव भयणां आपल्या पासत मागोंक सांगतात. अदीक करून आपल्या फामिलींत शांती आनी सवस्काय आसूंक, आपल्या भुरग्यां पासत फामिलींत उपरासलेल्या प्रॉपर्टीसांच्या मॅटरांक लागून. कांय जाणां आपल्या भुरग्याचे देणे फावो कर म्हूण माग म्हणून सांगतात. कांय जाणां आपल्याक पिडेंतली वाटाय म्हणून माग म्हणून सांगतात. आनी असली जायती मागणी आनी इंतेसावां आमी सांत आंतोनी मुखार दवरता. सांत आंतोन आमकां फावो करतलो म्हूण आमकां खात्री आसा. सांत आंतोन, आमचे पासत विनोदी कर. सांत आंतोन, आमचे वेली पिडा काडून उडय. सांत आंतोन, भुरगीं नासलोल्यांक भुरग्यांचें देणें फावो कर. सांत आंतोन, सगळे म्हजे प्रश्न सुटावे कर.
सांत आंतोन हांव मागतां तें म्हाका फावो कर. सांत आंतोन जेजू लागीं म्हजें पासत विनोदी कर.